तर आम्ही आयिल्ले आसात रो फेरीबोटीच्या उक्तावण सुवाळ्याक. आता रोखडोच रो फेरीबोटीचो हांगासर शुभारंभ जावपाचो आसा आणि गोयच्या फेरीबोट विश्वात एक नव्या आधुनिक तंत्रगिन्यानाची फेरीबोट गोंयकारांक मेळपाची आसा, जी रायबंदरा तू चोडोन वचपाची आसा. तुम्ही एका सायडीन जर पळयत जाल्यार आमची ही जुनी जी पारंपारीक पद्धतीची कशी आमची पयलीं सावन चलत येयल्ली फेरीबोटूय आमी सायडीक पळोवपाक शकता. आणि त्याच्या सायडीकूच आता ह्या रो फेरीबोटीचो शुभारंभ जातलो. तर ही एक बारीकशी कार्यावळ कशा तरेन हो सुवाळो हांगासर शुभारंभाचो जावपाचो आसा ते पळोवयात. चला तर या रो फेरीबोटीच्या शुभारंभ सुवाळ्याक. सुमार 2 वर्सां सावन उमळशीक आशिल्ल्या रो फेरीबोटीचो शुभारंभ 14 जुलयाक चोडणा ते रायबंदराच्या उदका मार्गाचेर सोमारा जालो. रो फेरीबोटीच्या उक्तावणा आदी अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायान होम घालून रो फेरी सेवा सुरळीत जावच्या खातीर प्रार्थना केली. ही रो फेरीबोट एका वेळार 16 चारचाकी 40 दुचाकी व्हरपाक सक्षम आसा आणि 100 पॅसेंजरांक एसींतल्यान बसून प्रवास करपाची सोय आसा, ती बी निशुल्क. आदल्या फेरीबोटींच्या मुकाबले रो फेरयेची ताक 4 पटींनी मायज आसा. फुडें फाटीं समान दारां आशिल्ल्या कारणान चारचाकीवाल्यांक रिवर्सान गाडी घालपाचो त्रास ह्या फेरयेंत उप्रासपाचो ना. चारचाकी खातीर तिकेट शुल्क 30 रुपया आसा, जाल्यार दुचाकी आनी गाडये शिवाय वयतल्यांक निशुल्क एंट्री. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी रो फेरीबोटीचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसाय, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. रो फेरीच्या शुभारंभा उपरांत कांय प्रवाशांनी आपापल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात आणि मंत्री सुभाष फळदेसायान रो फेरये बद्दल म्हायती दिल्या. पळोवयात. आता तुमच्या चोडणा गांवांतल्यान ही रो फेरीबोट सेवा सुरू जालेली आसा. तुमकां कशें कितें दिसता? तुमी पयलींच्यान फेरीबोटींतल्यान प्रवास करपी, सो तुमकां आतां अंदाज आसतलो. आमकां न्ही आतां अशें दिसता की आमी पयले नॉर्मली आमचे फेरीबोट चलताले, पूण आमी बिझनेसकार म्हणटा आमी विकाक 3 फावटी तरी चोडणा भायर आसता, चड करून 4 फावटी. पूण कितें जाता न्ही, कामाचो लोक म्हणटा आमकां मातशें डिफिकल्टी जाता. हांव कितें चिंता की आतां जे दोनी रो फेरी आयल्या, सो लोकांचे जायते आमचे हे प्रश्न आहा न्ही सगळे सुटावे जातले आणि त्रास जावचे ना अशें मानता. आनी इवन लोक न्ही जेन्ना पावसाचो इजोड मारता न्ही तेन्ना लोकांक काय नासलें, वाऱ्यान भिजतालो लोक, एटलिस्ट भितर लोकांक बसपाक न्ही बरी सेफ्टी आहा आतां. हांव म्हणटा की हीच बरी चल्ल्यार पुरो. आनी आमची चोडणांतल्यान इनॉग्रेशन जालां म्हणून आमी व्हड खुशी आहा. स्पेशली चोडणांतल्यान इनॉग्रेशन जालां म्हणून तुमकां चड उमेद आनी खोस भोगता. तुमी खंयची? आमी चोडणेचेच लोकल. पयलीं तुमकां फेरीबोटीन यो वच करपाक टायम लागता? सकाळचे मातशे त्रास जाताले, कामाक बी वयताले, भुरग्यांक बी इस्कॉलाक पावता आसतना त्रास जाताले. कितलो टायम लागतालो येवपाक वचपाक? 15 मिनटां लागताले आमकां. 15 मिनटां येवपाक, 15 मिनटां वचपाक. ह्यो आतां एक 5-7 मिनटान हो प्रवास तुमचो कंप्लीट जातलो. हय आतां जातलो. खोस भोगता रो फेरी भोगली. चोडणाच्या ह्या चोडणा वासियांक सध्या रो फेरीबोटीन येयल्ल्या उपरांत एका एक खोस भोगता आणि तांच्यांनी आपली उमेद प्रकट केलेली आसा. आतां तुमी पळोवपाक शकता की एक फाटल्यान पळयत जाल्यार एक आतां गाडयो हांगासर येवपाक लागिल्ल्यो आसा. ह्या दुचाकी वाल्यांनी हांगासर एंट्री मारिल्ली आसा. ह्या आतां चोडणाच्यान तांच्यांनी भितून एंट्री केलेली आसा आणि ते पणजे वतले रायबंदरा. रो फेरीबोटीन आतां आमी पळयलें की दुचाकी वाल्यांनी एंट्री मारता, म्हणजे शुभारंभ जातात एंट्री मारली. ते हे कांय जाण चोडणाच्यान फेरीबोटीन येयले, ते आतां रायबंदरा वचपाक आसा. तितूंतलो पयलो चोडणेचो भाऊ हांगा फेरीबोटीन एंट्री मारून तेणी आपली दुचाकी लायिल्ली आसा. ते रो फेरीबोटीचें उक्तावण जाल्या उपरांत एंट्री मारली आनी तुवें गाडी आपली लायिल्ली आसा. कशें कितें दिसता? बरें दिसलें. पण म्हाका वायट दिसता कितें, एक फेरी काडूंक आसली पयलीं तेंच्यांनी. लोकांक वचपाक दिवपाचें आसलेलें, पण कामाक वचपाचें आसलें तेंच्यांनी अशें करूंक फावना. सायडीक लाया नाल्यार भायर व्हरा आनी लोकांक वचपाक दिया न्हू. इतक्यो फेरी थंय आतां रावता पळय बेश्ट्यो आयडल, त्यो येवन हांगा रावंक आसल्यो न्हू. एक फेरीचे जाले जेंचे इनॉग्रेशन जालें, सायडीक काडा न्हू, त्यो फेरी वता आनी लोकांक सुटो न्ही. इनॉग्रेशना वेळार कांय लोकांक हांगासर तात्कळत रावचें पडलें, ताका लागून तांच्यांनी खंत उक्तायलेली आसा. पूण आशा करुया ही रो फेरी जी आसा ती ह्या फुडें तांकां सुरळीत सेवा दितली आनी तांकां अश्यो तेंच्यो कंप्लेनी तक्रारी दिवपाक पावची ना म्हणून.
रोरो फेरी सेवा स्टार्ट जाल्या उपरांत उक्तावण जाल्या उपरांत जे दुचाकीवाल्यांनी एंट्री मारली तातूंतलो एक चोडणेचो भाऊ आमकां हांगासर आपली दुचाकी घेवन ताणें फेरयेत प्रवेश केलो. त्याचो कसो एक्सपिरियन्स आसा ताका विचारया. कशें दिसता रोरो फेरयेत? बरी गजाल आनी अशी पण मातशें प्रॉब्लेम टिकेटीत मातशें आहाय म्हण आयकलें आमी. पूण आमकां काय ना, आमी स्कुटर प्रॉब्लेम आमकां व्हडलो गाडयेकारांक मातशें प्रॉब्लेम जावं शकता. पॅसेंजरांक बरी एसी सुविधा हय सुविधा बरी आसा, बाकी सगळें बरें केला, बरें आसा, फर्स्ट क्लास आसा, बाकी सगळें वेवस्थीत आहा. प्रवासूय फास्ट जाता. फास्ट खूब 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 टायम खूब सेव जातलो. भविष्यात तुमकां टिकेटी तुमच्या कडल्यान घेवच्यो न्ही अशी तुमची अपेक्षा आसा? सध्या ते ब्रिज जाय सर, ब्रिज जाय. जो पण ब्रिज करता जाल्यार काय टेन्शन ना. ब्रिज करून तेंच्यांनी आमचे टोल घेवचो, कितें हितून टायम वेस्ट जाता. बाकी बाकी कित्याक ना, ब्रिज केलो जाल्यार आमकां टोल दिवकूच जाय. पयली फेरयेन तुमकां कितलो टायम? पयली फेरीन 10-12 मिनट लागतलेच. की आतां सोय घातलेली आमकां फेरी म्हटल्यार बरें जातालें. एक्चुअली बरी जातली, सोय चलताली. 5-6 मिनटान तुमचो प्रवास जातलो. जातलो असं दिसता. आणि तुम्ही पहिलीच एंट्री मारलेली आसा. एंट्री फर्स्ट इनॉग्रेशनाक फर्स्ट आमचीच एंट्री. आम्ही दुचाकी त्याच बरोबर पॅसेंजराकडे संवाद साधलो. आता आम्ही संवाद साधूया चारचाकी म्हणजे ज्यांच्याकडे गाडी आसा ते ह्या रोरो फेरये बोटीन येयलेले आसा त्यांच्याकडे उलोवणें करूया. प्रसाद चोडणकर, माजी सरपंच चोडणे. आता तुम्ही उक्तावण जाल्यार हांगासर एंट्री मारली फेरी बोटीन, कशें कितें? ना एकदम बरें आनी सोय सरकारान आमकां चोडणेकारांक बरी करून आमची खूब अपेक्षा आसली हे जावचें म्हणून आतां आमकां एकदम बरें जालें. आणि तुमकां आतां जे शुल्क बीन टिकेटीचे आसा ते दिले तुमी? दिवंक ना, पूण आमी रेडी आहा दिवपाक, प्रॉब्लेम काय ना, दिवपाक रेडी आहा. उक्तावण जाल्यार घेवंक ना तेंच्यांनी? ना घेवन फुडें घेता? शुअर घेता. 30 रुपया? 30 रुपया. येस, थँक्यू. सो गाडयेकारांक एक बरें पडलेलें आसा जे चारचाकी चलयता तांकां, कित्याक भितून एंट्री केल्या उपरांत तुमकां परतून रिवर्स घेवन जी पयली कास्तीक जाताली 4 व्हिलर वाल्यांक ती आतां जावची ना. कित्याक ह्या रोरो फेरये बोटीक 2 तोणां आसा. ह्याय सायडीन ते देंवपाक शकता, एंट्री केली काय त्या सायडींतल्यान ते वयर चडपाक शकता. रिवर्सान घालपाची कास्तीक हांगासर ह्या रोरो फेरी सेवेन मेळची ना. मागीर कितें प्रॉब्लेम जालो केन्ना तो? आतां आमकां कामाक पावोंक जाय टायमाक. आतां हांव गोंडयता फेरीबोट, आतां हांव पावणो जालो रापाचेर उबो आहा. आमकां पयलें पांया न्हू, तुमी मागीर कितें आहा तें तुमचें करा. हांगासर आहा पळय तें देडाक म्हाका वास्को पावोंक जाय. आतां 1:20 1 10 जाले पळय आतां हांगासर. उक्तावणाक येयल्ल्या कारणाक मातसो कळाव जालो तुमकां. लेट जालो तें बरें. एक फेरी आहा, तुमी एक फेरीत कितें आहा तें करा न्हू सगळें. ही फेरी नाल्यार त्यो दुसऱ्यो फेरी तर धाकट्यो त्यो सोडपाक जाय आसल्यो. हेते इनॉग्रेशन करपाक लागलो. एक इनॉग्रेशन करा, दुसरी भायर दवरा, धाकट्यो फेरी सोडा. तुमकां खबर नासलें आयज इनॉग्रेशन बीन आसा म्हणून? हांव रावताच चोडना मरे, खबर नासलें म्हणून कितें आनी विचारपाचें आहा. हांव रावताच चोडना मरे. इनॉग्रेशन म्हणून जाणाच आसले आमी. आमच्या कडेन एक राप हाली दवरा सायडीक. एक फेरी हांगासर रेडी करा. खंय वचपाक हांगाच्यान? वास्को वचोंक जाय म्हाका एअरपोर्टार. काय लोकांनी नाराजी उक्तायली? गॅस्टून रावलो जाल्यार तो गेलो दुसरी गाडी घेवन, मला आमी सुकले मरे. तुम्ही टॅक्सी ड्रायव्हर? हय. खूप बरें दिसलें फर्स्ट टायम येवन. न्यू एक्सपिरियन्स कितें तरी. तूं खंयचें? हांव चोडणेचें. स्पेशल ह्या फेरी बोटीक रावले उक्तावण जातलें आनी आपूण भितून वतले? हय तेज्या खातीर. डेली यो वच करपी? हय डेली यूज. आतां कशें दिसता रोरो फेरी सेवा जालेली आसा आनी ज्यो पयलींच्यो निवळ्यो ज्यो ओल्ड फेरी बोट आसल्यो त्यो आतां सायडीक पुरतल्यो? हय मातशें दूख दिसता हितून, बट हे हितून बरें दिसता न्यू फेरीन. हय. हांव मोहन वळवयकार, एक्स सरपंच मातयेस दिवार. हय, म्हाका भोसले सरान इन्विटेशन दिल्लें म्हणून हांव येयला आनी हे एकदम बरी सेवा जाल्या. बरें आसा, लोकूय बरें जाता, गाडयोय जाता आनी हांव मागता आमकांय दिवाळी असली एक धाकटी फेरी हेच्यान मातशें ल्हान दिवची म्हणून. आतां ह्यो सुरू केलेल्यो आसा, फुडें दिवाळे तुमकां मेळटल्यो? हय अशें म्हटलां, नेवेशन म्हटलां की दिवाळे दितले आमी. कितें खंत कितें उणाव बिणाव तुमकां दिसलो ह्या बोटीन? बोट बरी आहा मरे, बोट बरी आहा, पॅसेंजराचें कम्फर्ट आहा, एसी रूम आसा भितर. असल्या फेरीबोटी मेळचे न्ही तुका. आनी फुडें मागीर तुमच्या कडल्यान टिकेटी बीन मागल्यो जाल्यार? आतां पळय, तुका जर फॅसिलिटी मेळटा जाल्यार टिकेट मागीर कितें आहा ती नॉमिनल तरी घेवंक जाय न्हू, नाल्यार इतली येदी व्हडली फेरी फ्री दिवंक शकना. एसी सुविधा आसा त्याच्या लागून थोडे एक शुल्क आकारले जाल्यार व्हडलें नुकसाण ना. थोडे कितें तरी आहा तें दिवचें पडटलें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी तितून दिलें आजकाल सगळेंच फ्री न्हू, सगळें फ्री न्हू, सगळें टॅक्स पेयराचेरूच रावंक जायना. उक्तावण जाता आनी तुमी एंट्री मारली हांगा? हय हांव हेवटेच्यान तेवटेन गेलां आनी परत आतां चल्लो घरा हांव.
माजी सरपंच म्हणून तुमकां आपोवणे आशिल्ले. हेणें आमच्या सरान आपयलें. कशें कितें दिसलें पयल्याच उक्तावणाक ते फेरीबोटी चलयली? बरी आसा चलोवपाक आनी स्मूथ सारकें ऑपरेटींग बीन बरें आसा सारकें ऑपरेटींग बीन ओके. पयलीं ते फेरीबोट बीन चलयतालो चलयलें आतां ट्रायलीक बीन वयतालो हांव केन्नाय. तितून आनी तितून कितें फरक आसा फेरीबोटीन? खूब डिफरंट आहा न्हू. हे हायड्रो मास्टर न्हू हे 360 घुंवता आख्खो फूल प्रोपेलर. ही तू बरी आसा. शिकपाक बीन तुका बरी पडली? शिकपाक म्हणल्यार आमी ऑलरेडी पयलींच आमी ट्रेन जाल्ले न्हू. हेचे तंत्रगिन्यान कितें वेगळे वेगळे आशिल्ले कारणान तुमी ते जाणून घेतले आणि व्यवस्थित तुम्ही हे आतां सराव जाला तुमकां. हय हय. बहुप्रतीक्षित जी उमळशीक आशिल्ली रो फेरी सेवा केन्ना सुरू जाता ती निमणे आयज सुरू जाली. आतां अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी कशा तरेन विधिवत धार्मीक पद्दतीन थंय होम घालून उक्तावण केले, शुभारंभ केलो तोय आमी पळयलो. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया तांचो कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो आणि रो फेरी बद्दल. रो फेरी ही एक नवी संकल्पना आसा. केरला स्टेटीन भितर कांय प्रमाणान रो फेरीचे विस्तार जायत आसा. पूण ही रो फेरी आनी केरलाच्या रो फेरी भितर खुबसो फरक आसा. हाचेर एक वेगळे तरेचें संशोधन जाल्लें आसा. आनीक अत्यंत कठीण काळान भितर सुंदर स्टॉर्मी सी आमच्या गोंयच्या वातावरणान भितर कशें आसता, हाय टायड आसता, लो टायड आसता, स्टॉर्मी विंड आसता. ह्या वेळार ती सस्टेन जावपाक जाय, लोकांची सेफ्टी सेक्युरिटी पळोवपाक जाय, त्या पद्दतीन ती बांदलेली आसा. हो एक फरक आसा. आनीक आमी म्हणटात की रो फेरीची गरज केन्ना आमकां पडली की आमच्यो ह्यो कन्वेन्शनल फेरी हांव जेन्ना खंयच्याय म्हजे कडेन डिपार्टमेंट येता त्या डिपार्टमेंटाक न्याय दिवपाचो हांव म्हजो प्रयत्न आसता. म्हजे मित्र प्रेमेंद्र शेट हांकांय खुबशे त्रास जाताले. म्हजो मित्र राजेश फळदेसाय म्हज्याच म्हणजे घरांतलो एक आमदार कुंभार जुवेचो आसा. तशेंच आमचो जीत आरोलकर आसा. आमी सगळ्यांनी एकठांय बसून ते ह्या आयलंडाचेर किंवा तांकां रो फेरी लागता एक नवें तंत्रज्ञान विकसीत करुया जाणें करून जो वेटिंग टायम आसा तो आमचो रिड्यूस जातलो. जाणें करून जे संभावीत धोके आसात तातूंत भितर केन्ना केन्नाय आमी कंट्रोल करपाक शकना. समोरच्यान वेसल येता आनीक ताका टकराटकर जावपाची शक्यता आसा. अशा सुरक्षितेच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक नवो पर्याय आमकां मेळपाक जाय म्हणून आमी एक कडेन विचार केलो. आनी हांव प्रेमेंद्र शेट आनीक जीत आरोलकर ते सगळे आमी हांगा गेले. एक केरळान भितर एक अशी इनलँड वॉटरवेज कशी जाता आनी तांचे कडेन बैठको घेतल्यो आनी ताचे कडच्यान मागीर प्रस्ताव मागयले. ते प्रस्ताव पळयले जर जाय जाल्यार खूब मोठे येवपाक लागले. आमकां अशा पद्दतीच्यो रो फेरीज आसा पळय न्ही, एक रो फेरीक 20 कोटी 25 कोटी असो कॉस्ट येवपाक लागलो. कारण मागीर आमी विचार केलो वाय नॉट इन गोवा. आणि गोंयांत विजय मरीन शिपयार्ड हांच्यांनी तयार केलेल्यो आसा. सो ही पूर्णपणे सरकाराक आसा काय तांचो अधिकार बीन तांचे कितें आसा? ही आमी एक संकल्पना तांचे मुखार मांडली. आमकां पयलीं एखादे वेळ कितें जालें की हे अशी टॅक्नॉलॉजी हायर करप आनीक ती पयल्याच फावटी आमी येदे मोठ्या प्रमाणान इन्वेस्ट करप. सादारण ते 25 कोटी रुपया खर्च आसा. आनी एखादे वेळी टॅक्नॉलॉजी फेल जाली आनी लोकांच्या अपेक्षेनुसार ती काम करिना जाल्यार परत बुरड जाता. म्हणजे हांवें एक टॅक्नॉलॉजी हायब्रीड बोट म्हणटा ताजे आमकां म्हज्या पयलीं मंत्र्यांनी ती घेतिल्ली. तातूंत भितर हात भाजले म्हणटकच आमचो इन्वेस्टमेंट करचे परस तांचो इन्वेस्टमेंट करून आमी आमचें मन ओपन केलें, एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट घेतलें आनी तांकां ते मागीर ते क्वॉलिफाय जाले आनी तातूंतल्यान ती बांदणी केली. आमी तांकां आमचे इनपुट्स दिले की आमच्यो गरजो कश्यो आसात, आमचे प्रॉडक्ट कसो आमी अपेक्षीत करतात. हें सगळें जाले नंतर आमकां एक बरो मॉडेल जालो. खुबशे तातूंत भितर खुबशीं वरां गेलीं, खुबसो तातूंत भितर अभ्यास केलो, संशोधन केलें आनी तातूंतल्यान आमकां एक परफेक्ट जाय तशी रो फेरीज आमकां जावपाक जाय. म्हणूनच आयज जी रो फेरीज आसा आमकां एखादे वेळ केन्ना केन्ना अर्द तास 20 मिनटां हांगा रावचें पडटालें फक्त वेटिंगाकच. आनी वेटिंगय जातालें अशें रस्त्याचेर आनी दुसरें ट्रॅफीक आडवून जातालें. आयज आमी पळयतात की आमी हांगा रिबंदर हांगा एक वेगळो प्लॅटफॉर्मूच केल्लो आसा, पार्किंग लॉट केल्लो आसा. तातूंत भितर 25-100 गाडयो म्हणजे 4 व्हिलर 100 जावपाक शकता, 25 गाडयो जावपाक शकता. लोकांक कसलोच आडखळ ना. आनीक जी रो फेरी आसा ते रो फेरीचेरय लेन केल्ले आसा, तांकां कंपार्टमेंट केल्ले आसा. व्हेकल खंयचे 4 व्हिलर गेल्यार खंय रावपाचें, 2 व्हिलर गेल्यार खंय रावपाचें. आमकां पॅसेंजर आसा जर जाय जाल्यार तांकां सेपरेट कंपार्टमेंट आनी तो कंपार्टमेंटान तुमी
पयले जर जायत सिटाची वेवस्था जेन्ना आमी प्लेनान वता त्या प्रमाणे तो कम्फर्ट येता आमकां. ज्या वेळार तो AC एअर कंडिशन रूम आसा, तातूंत भितर CCTV सर्वेलन्स आसा, तातूंत भितर आमकां जशी विमानान वॉशरूम्स आसतात, मेल फिमेल हांकां वॉशरूम आसात, तातूंत भितर आमकां सेफ्टी जॅकेट्सय आसात, तातूंत भितर आमकां जर एखादे वेळ केन्नाय मेडिकल इमर्जन्सी असल्यार ट्रेन्ड स्किल्ड मेडिकल म्हणजे आमचे CPR बी दिवपा सारकी जी मशिनरी आसा ती मशिनरी इन्स्टॉल केल्ली आसा. अश्यो आमी एक वेगळे तरेची ही बांदणी केल्ली आसा, पूर्ण विचार करून केल्ली आसा. हाजेर जे ऑपरेटर आसात तुमचे तेय आमी पळयतात की आतां जरी आमचे कडेन एखादे वेळ ते गोंयानच रावपी पूण ते मूळ गोंयकार न्ही, ते आमी ट्रेन करतले आनी आमचे घेतले बिकॉज हायली स्किल्ड आमकां हातूंत भितर लागता. पूण हे रोरो फेरी बांदपी आसात ते 90% गोंयचे इंजिनियर आसा. शिप बिल्डींग इंजिनियरींग कॉलेज आसा आमचे वास्को, शिप बिल्डींग जे आसात तातूंतल्यान पास जाल्ले 90% जे कारागीर आसात, जे मॅकॅनिक्स आसतले, जे ऑपरेटर्स आसतले, वेल्डर्स आसतले, की प्लंबर्स आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतले, हे सगळे आमचे जवळ जवळ 90%च्या वयर लोक हे गोंयकार आसात. म्हणजे आयज आमी पळयत आसतना एक अभिमान जाता की मेक इन गोवा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हाचे एक ध्यास घेवन आमी हें काम केल्लें. ते गोंयान भितर इतके बरे प्रमाणे टेक्नॉलॉजी आनी संशोधन रिसर्च वर्क जावन आयज आमकां ही एक फेरीबोट आमकां मेळ्ळी आसा. रोरो फेरीबोटीच्या सेवे बद्दल आणि त्याच्याबद्दल काय दुबावूच ना, ज्यांची सुविधा तुम्ही उपलब्ध करून दिल्या त्यो. मात ज्यो जुन्यो फेरीबोटी आहा आणि त्याच्या व्यतिरिक्त ही जी आता रोरो आहा खर्च ह्याचो चड आसा त्याच्या परस. आमकां जेन्ना पळय रोरो आमी कन्वेन्शनल फेरीज आसताल्यो तातूंत भितर खुबशे प्रॉब्लम्स आमकां कितें मदीं वाटेर उरता, कारण ही टेक्नॉलॉजी आमचो पयर आमकां कंटिन्युअस 4 दीस ओवरफ्लो जाल्लो, हाय टायड म्हणटा ती देंवलीच ना, अशा परिस्थितीन भितर खुबशे लायफ आमकां हें दिसतालें. कळ्ळें न्ही. ह्या वेळार तुका सेफ्टी आसा. तुम्ही म्हणटले की खर्चाच्या बाबतीन जालें जर जायत जाल्यार खर्च आमकां तितकोच येता. आमी इतक्यो बऱ्यो फॅसिलिटी दिवनूय खर्च तितकोच येता, ताजे वयर वचना. 6 फेरीज रिप्लेस बाय 2 फेरीज म्हणजे हाय टॅक फेरीज आमकां मेळटा. आमी पयलीं नॅनोन बसले नंतर आमकां सेफ्टी आसा. टाटा नॅनो कारान गेले जर जायत किंवा ओमनीन गेले जाल्यार आमकां ती सेफ्टी दिसना. आयज तुमकां फुल्ली मर्सडिजान भितर बसलेल्या भशेन जी सेवा मेळटा आणि ती त्याच अफोर्डेबल कॉस्टान भितर आसा. सगळ्यांक फ्री म्हणजे पॅसेंजराक फ्री केल्ले आसा. आमी एकच पॅसेंजराक आमी 50 रुपीज लायल्यात जे टुरिस्ट आसात, जे टुरिस्ट मेळटात. ताजे खातीर फाटलें कारण इतकेंच की एखादे वेळ टूर ऑपरेटर्स आसात ती सगळी बसच देंवयतले हांगा आनी म्हणटले ती पासय मारा म्हणून आनी ते तांचे कडच्यान चार्ज करतले. सो आमकां जर नॉन गोवन कोणी हातूंत भितर चडटा जर जाय जाल्यार ताजी ID ताजे कडेन मेळना जाल्यार आमी एखादे वेळ त्या टुरिस्टाक 50 रुपया लायतले. पूण सुरवातीच्या काळान भितर हें करचें ना. एक रिव्ह्यू घेतले की टुरिस्ट जर ते यूज करता आनी फुकट यूज करता आनी कोण तरी ताजेर आपले इकॉनॉमी करता, रेव्हेन्यू जोडटा जाल्यार आमी ताजेर परत एक फावटी हे विचार करतले. इतले बऱ्या सुविधेक साधारण शुल्क जर आकारले जाल्यार काय हरकत नाच. बट भविष्यात आता जे 2 व्हीलर आहा तांकां सध्या निशुल्क दवरिल्ले आसा, मात्र भविष्यात म्हजें तरी प्रामाणीक मत कोणी म्हणून न्ही की हांवें 2 व्हिलरां खातीर 5-5 रुपया लावपाचे केल्ले आनी तांकां एक 150 रुपया म्हयन्याक जर पास काडलो जाल्यार तांकां म्हणजे कितलेय फावटी मारा तुमी 150 रुपया. म्हाका एक सांगता सुविधा तुमकां त्या एक 150 रुपया आमकां जर लायले जर जाता जाल्यार वर्साभरा भितर ह्या रुटा वेल्यान तसली एक स्वताची फेरी निर्माण करपाक जाता. आमी 5 रुपयांनी आमी विचार केलो जर जायत जाल्यार इतके मोठ्या प्रमाणान वाहतूक हांगा जाता. म्हाका कळना की 5 रुपया कोणाक परवडना असो मनीस आसा कोणी गोंयान भितर जो मोटरसायकल घेवन येता, ताजे कडेन दिसाक 100 रुपयाचे पेट्रोल घालपाक जाता पूण 5 रुपया दिवपाक ना, अशा प्रकारचें ना. पूण तरी आसतना मुख्यमंत्री म्हणपाक लागले की पॉप्युलिस्टीक स्किम्स करपाक जाय, लोकांक भरभुडदड पडपाक जायना, आमी मागीर पळोवया, रिव्ह्यू घेवया, लोकांचे हाचे बद्दल फेरीबतीचें मत कशें आसा हें पळोवया म्हणून आमी ते जे पळय 150 रुपया तांकां पास काडपाक लायताले ते बंद केल्या. आतां चोडणा रोरोचें आतां इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत दुसरी फेरी रोरो आतां खंय घालतले तुमी? दिवाडे एक गरज आसा. दिवाडीच्या सगळ्या पंचायतीन तर आमकां लेखी स्वरुपान दिल्ले आसा की तांणी ठराव घेतिल्लो आसा. तो ठराव तांणी हाडून दिल्ले आसा की आमकां पॅसेंजराक पसून आमी पयशे दिवपाक तयार आसा पूण असली सुविधा आमकां जाय. बेतीनय आमकां त्या सायडीच्या आमदारांनी सांगलें आसा की आमकां असली सेवा आमकां जाय. ती निशुल्क म्हणून आमी मागनात, ती शुल्क तुमी आकारात. आमकां कम्फर्ट जाय, आमकां स्पीड जाय, आमकां वेळेर पावपाचे आनी सुरक्षीत अशें ट्रान्सपोर्ट जाय म्हणून ते येतात.
म्हणून आमकां दिसता की आयजय चोडणकारांनी कसलोच आक्षेप घेतले ना. आमी जेन्ना ह्या फेरीबोटीन गेले, म्हाका दिसता 500-600 लोक हांगा आयले, सगळ्यांनी ग्रिटींग केलें की आमकां एब्सोल्युटली प्रॉब्लम ना. जे कोणी 4 लोक म्हणटात तांचे पेपरार येता, पूण आमी जाय म्हणपी तांचे पेपरार येना. हांवें म्हळें तुमी जाय म्हणटा तेन्नाय म्हणजे सांगपाक जाय की आमकां चलता म्हणून, तेन्नाच तुमकां बऱ्यो सेवा मेळटल्यो. आता मागीर आता रो जाले, आता रोखडेच तुम्ही आता एक संकल्पना काढला की टॅक्सी बोट्स येवपाच्यो आसा. त्यो आता ताका कितलो तेंप लागतलो? हो ही आतांच तातूंत भितर खंय तरी रो फेरी हें एका दिसा भितर स्वप्न जालें ना. आमी 2 वर्सां त्या रो फेरी खातीर ट्राय करतात. आतां दुसरे रोल आवट जातल्यो रोखड्यो 6 म्हयन्यांनी जाय जाल्यार, पूण ताजेर एक संशोधनान भितर तो काम हें गेल्लो आसा. आतां आमी पळयतात की हो जो आमचो समुद्र आसा तो सादारण ते 100 किलोमिटर आमकां नॅविगेबल क्लियर नॅविगेबल रूट्स आसात. हे आमी मॉनिटायज कित्याक करप ना? हाजेर आमी रॅम्प्स कित्याक बांदप ना? टुरिजमा खातीर ते कित्याक वापरप ना? हांव कांय म्हयने पयलीं 2-3 म्हयने पयलीं हांव व्हिएतनाम गेल्लो, आनी व्हिएतनाम हांवें पळयलें तांचे सगळी इकॉनॉमी आसा ती आमच्या इनलँड वॉटरवेज आसा. तांचे इतके बऱ्या प्रमाणान तांणी बारीक खंय क्रिक्स पसून आसा तातूंत भितर व्हडयो घाल्ले आसात. आमचे कडेन तरी येदे व्हडल्या समुद्रच आसात जातूंत भितर आमी आमचें एंटायर टुरिजम ताजेर आमी करपाक शकतात. इतके सुंदर नितळ स्वच्छ अशें उदक आमकां पळोवपाक खंय बाकीच्या देशांनी मेळना. सर पयसलेच कित्याक उलोवंक जाय? आमी जेन्ना म्हाज्या आज्या कडल्यान बीन गजाली आयकतालो पळय, ते बाणास्तारीच्यान पणजे म्हाल घेवन येताले. म्हणजे होडयेचो प्रवास हो आदल्या आमच्या पुर्वजांनी पळयल्लो आसा. म्हणजे तेच स्वरूप आतां परतून गोंयाक मेळटलें काय दिसता? ना ते मेळपाकच जाय, कारण पूण लोकांनी कोऑपरेट करपाक जाय. प्रत्येक गोष्टीक जर लिडरशीप तयार करपा खातीर किंवा कोणाक तरी ताजे विरोध केले नंतर एटेन्शन ग्रॅब जालें आनी तो पेपरान येता आनी तो तातूंत भितर तो लिडर म्हणून तातूंत भितर जाता आनी मागीर प्रस्थापीत लिडर आसात तेय ताका विरोध करपाक लागतात आनी आपुणूय लोकांच्या कल्याणा खातीर रावता अशें दाखोवपाचो प्रयत्न जाता. तो आमी सोडून एक बरे तरेन व्हेरी अफोर्डेबल व्हेरी सारकें मातसो मायन्यूट आमी जर मातशें बोल्साक हात लायलो जर जाय जाल्यार आमकां सेफ कम्फर्ट आनी फास्टेस्ट सेवा मेळपाक शकता. सो आय रिक्वेस्ट, आतां जर आमकां तुमी म्हणटाले की वॉटर टॅक्सीस, हांव पयर केंद्रीय मंत्री आमचे जलवाहतूक मंत्र्याक मेळून आयिल्लो आसा सोनावाल साहेब. तांचे कडच्यान आमी सांगलां, आमी जेन्ना तांकां एक्सप्लेन केलें की आमची अशी परिस्थिती आसा तेन्ना सांगलें ताणें की आपूण मुबलक प्रमाणान तुमकां फंड्स दिता, तुमची प्रपोजल धाडात. आनीक म्हाका दिसता की 7-8 दिसांच्या भितर आमी आमचे प्रपोजल घेवन त्या युनियन मिनिस्टराकय मेळटले. आनीक म्हाका दिसता की केंद्र सरकार खूब मोठ्या आशेन आमकां पळयता की गोंयान इतके बरे जे सिनीक ब्युटी आसा, सुंदर दोंगर आसात, सुंदर न्हंयो आसात, सगळे न्हंयो दोंगरांतल्यान पास जातात, आजूबाजूक हिरवळ आसा. सो पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय अत्यंत बरें विलोभनीय अशें दृश्य दिसता. ताचो फायदो पर्यटकांक मेळपाक जाय. आमी जे पर्यटन आयज बिचाचेरच सोमयतात, सन सँड आनीक बाकीच्यो ह्यो गोश्टी पळयतात, आनीक ताच्या भायर जर टुरिजम पळयलें जर जाय जाल्यार आमची इकॉनॉमी बरे तरेन फ्लरीश जावपाक शकता. निश्चित. आणि रस्तो येरादारीचो ताणूय कमी जातलो आणि त्याच बरोबर आमचे जे पयलींचे स्वरूप असले गोंयचे होड्यांनी प्रवास करतात तेच स्वरूप परतून गोंयांक मेळटलें. तुमच्या कार्यकाळात ही आतां एक फेरीबोटीचो नवो पर्व सुरू जालो रोरोचो, तर तुमकां कशें दिसता? तुमी विधिवत उक्तावण केलें, होम घातलो धार्मीक पद्दतीन, आणि कशें कितें? ना, खंयचीय गोश्ट आमी करता पळय न्ही तेन्ना आमकां सुरक्षितेच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पळोवपाक जाय. जस्ट फीत कापलें, सेवा दिली, हाचे परस आमकां आशिर्वाद हो देवाचोय जाय पडटा आनी ते आमी विधिवत केले. हातूंत भितर खंयचेय जर पिडा आसा ती वचपाक जाय जाल्यार ती होम हवन करून ताच्या नंतर ती धार्मीक पुजा करून देवाक साथ घालून आमी ते केल्ले आसा. ते आमी घरान पसून करतात न्ही, घरप्रवेश जालो किंवा नवें वाहन हाडल्यार आमी पुजा करतात, त्याच पद्दतीन केल्ले आसा. ही सरकाराची म्हणून आमी अशें बेफिकीर रावपाक जायना. आमकां दिसपाक जाय जेन्ना हांव ती ओन करतलो तेन्नाच म्हाका ताजी काळजी आसतली, ती सांबाळपाची जबाबदारी आसतली. वी हॅव टू ओन दी एसेट्स ऑफ गव्हर्मेंट. सो आमकां ओनरशीप म्हणून तेन्ना वायट जाता तेन्ना म्हाका दूख लागपाक जाय अशे पद्दतीची म्हजी भावना आसा आनी त्या भावनेच्या नुसार हांव खंय गेलो जर जाय जाल्यार हें कार्य करता. सो आमी पळयलें की मंत्री सुभाष फळदेसायान विधिवत उक्तावण केल्या उपरांत होम प्रतिश्ठान केलें आनी त्याच वेळार वरूण देव म्हणजे पावसान सुद्दां हाजेरी लायली आनी अग्नीच्या समक्ष तांच्यांनी ही विधिवत ह्या रोरोचे उक्तावण केलें. आनी तुमी पळयलें की कशा तरेन उक्तावण जालें तें, आनी तुमकां मंत्र्यांचे विचार आनी फेरीबोट सेवा कशी दिसली हें निश्चित सांगा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परवामणकर. गौरीश बाब.
देव बरें करून आणि Thank you. गोमंतकाचे खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही आमची ह्या सगळ्या गोंयकारां मेरेन रोरो फेरीची माहिती दितले. देव बरें करून. रायबंदर हांगासर रोरो फेरी बोटीचेर जो धार्मीक विधी आशिल्लो उक्तावणाच्या आदलो म्हणजे होम बीन घातल्या उपरांत हांगासर तेंच्यांनी स्टार्ट केली आणि रोरो फेरी जी आसा ती चोडणा गेल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयलो. तेंच्यांनी थंय फीत कापून तेंच्यांनी इनॉग्रेशन केलें आणि परतून ही रोरो फेरी जी आसा ती चोडणाच्यान परतून हांगासर आयली आणि आमी फेरी बोटी वांगडा परतून रायबंदरा पावले. आणि ह्या फेरयेची खासियत जी आसा ती घुंवडोवपाची तितून हे आतां गरज ना, कित्याक दोनूय सायडीन ताका दारां आशिल्ल्या कारणान आतां लोक थंयच्यान जे भितून सरले आतां हांगाच्यान ते भायर सरतले. जशें की तुमी पळोवपाक शकता रायबंदरा धक्याचेर ही फेरी बोट लागिल्ली आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दुसऱ्या रोरो फेरी बोटेंतल्यान थंय पाविल्ले आसा. तर अशा तरेन रोरो फेरी कशा पद्दतीन तेचें उक्तावण जालें हे गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां दाखयलें. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर.